जुवारी न्हंयत जातले बेकायदेशीर नुस्तेमारीच्या विशयावयल्यान सांत आंत्रे मतदारसंघाचो एनसीपी फुडारी एस्टिवन डिसोजा आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या भितर चर्चा जाली। नेम तोडून नुस्तेमारी करप्यांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जालो। हालींच थळाव्या नुस्तें वेवसायिनी हे दर्यादेगेर बोटी घेवन कांय जाण नुस्तें मारून व्हरतात आनी ताका लागून थळाव्यांक त्रास जावपाक लागला अशी कागाळ उक्तायल्ली। त्या उपरांत ह्या विशयाचेर सचिवालयांत चर्चा जाली। लो लायन फिशरीजाचो अध्यक्ष संजय परेरा होवूय बसकेक हजर आसलो। ताणें ह्या विशयाची माहिती दिली। तशेंच थळाव्या पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायांतल्या लोकांक अनुदान वाडोवन दिवपाचेर चर्चा जाली। त्या उपरांत आमदार एस्टेवन डिसोजा आनी संजय परेरा गोवा 365 कडेन उलयले। पळयात। सो आयज आमी सकाळीं सांगचें म्हणल्यार सकाळीं आमी फिशरी मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकाराक मेवले आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की इल्लीगल फिशींग पर्सिंग जे आमचे रिवर जुवारीन जाता ते स्टॉप करतलो म्हणून। आनी हाचेरूच आमी जायते चर्चा केले तेचे बरोबर बसून आनीक आमचे फिशरमॅनाचे डिफिकल्टीज कितें आहा पळय ते आमी तेच्या फुड्यान घातलेले आसा आनी आमचे सबसिडीज इन्क्रीज करपाक तेणें इनिशिएट घेतलेलो आसा आनी तशें डिझल सबसिडीज जावं नेटाचे सबसिडीज कितें करून आमकां तो हें करता म्हण एश्युरन्स दिल्ले आसा। सो आतां आमचें सांगपाचें म्हणल्यार एक बारीकशें इशू आहले की आमकां फिशरमॅन लो लायन फिशरमॅनांक जायते त्रास जाता। ताका मातसो प्रॉब्लेम जाता आनी दोन घेवपाचो आहा तो आनी आमकां थिंगा रिवर जुवारी दुसरो प्रॉब्लेम आमचो सबसिडी फेडरल सबसिडी जी आमकां 50,000 मेवताली ही आमकां आतां 30,000 मेवता आनी ती कॅन्सील करून मागीर 27,000 मेवता आनी हो इशू ऑल गोवा फिशरमॅनाचो सबसिडीचो। तेन्ना हितूनी म्हाका सगळ्या फिशरमॅनांक जे गोंयचे सबसिडी घेता तिंकां रिक्वेस्ट करता की तुमचोय डिमांड मिनिस्टराक तुमी धाडचो। हितून कोणाचें वायट चिंतपाचें ना। म्हाका दिसता आमी जायतीं वर्सां ट्राय करता ही सबसिडी आमकां वाडोवपाक आनी आमी सद्या एक लेटर दिलेलें आहा युनियनाचें की आमकां 75,000 सगळे गोंयान ही पेट्रोल सबसिडी करची म्हणून। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स।